नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणीकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. सरकाराक कळनासतना बोंडला प्राणी संग्रहालय बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकाऱ्याक कारणां दाखय नोटीस. केंद्राक अहवाल सादर करून करतले कारवाय. रानमंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. पेरीमळ काजुमळ आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयत बुडून एका तरणाट्याक मरण. कुळे पुलिसांनी केलो कुडीचो पंचनामो. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडला हॉस्पिटलांत. दक्षिण गोंयांत हावजी आनी हेर प्रकाराचे जुगार बंद. जुगार विरोधी कायदोच लावचो चालीक उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याक दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांचो आदेश. कळंगूट पुलिसांनी सिकेरींत बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटींग रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश. आंध्र प्रदेशांतल्या दोगांक अटक. 10 मोबायल फोनां सयत एक लॅपटॉप मेळून 95,000 रुपयांचे सामान जप्त. कदम कंडक्टरांचो उणाव काडटले भरून. बेगीनूच करतले भरती, सांगता कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार. पॅरासायकलिंग खेळांत गोंया खातीर रुप्या पदक जिखपी आंबावली केपेंच्या वालांको फर्नांडिसाची आतां आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करपाची इत्सा. खासा रिपोर्ट. आतां खबरो विस्तारांत. सरकाराक कळनासतना बोंडला प्राणी संग्रहालय म्हयनोभर बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकारी नवीन कुमार हाका कारणां दाखय नोटीस काडपाचो आदेश दिला. तशेंच हे विशीं सविस्तर तपास अहवाल केंद्राक सादर करतले आनी जायती कारवाय करतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. बोंडला प्राणी संग्रहालयात रानमाजरांच्यो 5 प्रजाती कसल्या तरी संसर्गजन्य दुयेंसाक लागून मरण पाविल्ल्यान प्राणी संग्रहालय 1 एप्रिल सावन तात्पुरते बंद दवरिला. मात आपूण रानमंत्री आसून लेगीत प्राणी संग्रहालय बंद दवरपा विशीं आपल्याक कांयच म्हायती दिवनाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजीत राणेन नाराजी उक्तायली. हाका कारणीभूत आशिल्ल्या रान अधिकाऱ्याचेर खर कारवाय करतलो अशें तांणी सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर सरकाराक कळनासतना प्राणी संग्रहालय म्हयनोभर बंद दवरपाचो आदेश दिवपी IFS अधिकारी नवीन कुमार हाका कारणां दाखय नोटीस काडपाचो आदेश दिला. तशेंच हे विशीं सविस्तर तपास अहवाल केंद्राक सादर करतले आनी जायती कारवाय करतले अशी माहिती रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिली. सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची फिल्डान आसूं एअर कंडिशन कॅबिनान बसून तो यंग आहा आमी बी भोंवता आमकां बी कळटा विशय आनी ब्रिफींग सारकें जावंक ना हेजेर आमचें लक्ष पूर्णपणे PCC पण आपल्या अंडर सगळें घेतल्या. चीफ सेक्रेटरी हांवें सांगलां की स्ट्रिक्टली ताका शो कॉज तो प्रेम कुमार जो पयलीं आशिल्लो तो ट्रान्सफर जाला पूण तेजे बद्दल DG फॉरेस्ट कडेन आमी तेजे पूर्णपणे तेजे ओवरऑल अप्रोच हेजे बद्दल आमी सरकार म्हणून आमी पत्र बरयता. सगळे आता मिडियाक सांगपाचे पयलीं मिडियान ऑलरेडी रिपोर्ट्स जालेल्या तेजेर कांय गोष्टी तुमकां बी खबर आहा पूण हांव जेन्ना रिपोर्ट म्हाजे कडेन येतलो ते तुमचे पर्यंत दवरता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पेरीमळ काजुमळ लागसार आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयत बुडून कमलेश नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. हो तरणाटो ह्या न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. कुळे पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडला. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी पेरीमळ काजुमळ हांगा आसा जे जाग्यार काल कमलेश नायक हांगा उदकान तेजी बॉडी मेळ्ळी आनी तेजी जेन्ना बॉडीक तेजी पुलिसांनी काडली तेन्ना तेजे आंगार जिन्स पॅन्ट आसलेली आनी टी-शर्ट आसलेले आनी जे चप्पल आसले ते न्हंयचे कुशीन आसा. तेन्ना ताका अशें आयकूं येता की ताका पेंवपाक कळनासलेलें आनी तो येवन तशीच उडी मारली. तो न्हांवपाच्या उद्देशान येवना, तो आत्महत्येच्या उद्देशान येवन हांगा उडी मारली असो शकता असो जे स्थानीक पुलीस आसा तेंच्यांनी हो व्यक्त केल्लो आसा. आनी जेन्ना कोणी समज जर न्हांवपा येयलो जाल्यार आपल्या आंगार कपडे दवरून जिन्स पॅन्ट घालून कोण न्हायना तेन्ना आपले कपडे काडून एक अंतर्गत वस्त्राचेर कोणी न्हाता तेन्ना हांगा पळयल्यार हो आत्महत्या करपा उद्देशान येयलो असो शकता. आनी अशें आयकूं येता की घरान तेज्या कितें तरी वाद निर्माण जाल्लो असो शकता म्हणून हांगा येवन तेणी आत्महत्या केली असो. आतां धारबांदोडीच्यान हांगा जवळ जवळ एक 20 किलोमिटर अंतर आसा. 20 किलोमिटर अंतर येवन इतली पयस येवन हांगा आत्महत्या करपाचें कारण कितें सद्या हेजो तपास
कुळे पोलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर काजूमळ पेरीमळच्यान एकनाथ खेडेकर. दक्षिण गोंयांत हावजी आनी हेर सगळ्या प्रकारच्या जुगारांचेर बंदी घालून जुगार विरोधी कायदो चालीक लावचो म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांचो उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याक आदेश. दक्षिण गोंयांत जावपी हावजींचेर आनी हेर जुगार कार्यावळींचेर रोखडीच बंदी घालची तशेंच जुगार विरोधी कायदोय चालीक लावचो अशे निर्देश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याक दिला. मजगती उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्यान आपल्या अधिकार क्षेत्रांतल्या कार्यावळी संबंधीत जायराती वा कागाळींचेर बारीकसाणेन नदर दवरची, कारवाय करपा खातीर तशेंच दाड घालपा खातीर थळाव्या पुलिसां कडेन समन्वय करचे, जुगार आडोवपाचो कायदो लागू करून संबंधीत व्यक्तींचेर कारवाय करून अशा कृतींचो सप्तकी अहवाल धाडचो अशें आदेशान नमूद केला. दक्षिण गोंयांत हावजी आनी हेर प्रकारचे जुगार वाडत आसात. हे फाटभुंयेर जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश जारी केला. आमी पळयलां ल्हान ल्हान प्रोग्रामांनी हावजी हो खेळ खेळटालो, पूण आतां दक्षिण गोंयान पळोवपाक गेले जाल्यार खास करून साश्टीन हो जो हावजी खेळ आसा तो एक तरेचो जुगार असो जाल्लो आसा अशें आमी म्हणूंक शकतात. जाल्यार हो जो खेळ आसा ह्या खेळाचेर लोक एक खंयचो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाक आकर्शण म्हणून हावजी खेळ दवरतात आनी कोणा कडल्यान स्पॉन्सर घेवन ह्या खेळाचेर जी प्रायजां आसात ती प्रायजां लाखांनी दवरतात. हे फाटले म्हयन्यांनी आमी सावथ गोंयान पळयले. जाल्यार ही जी प्रायजां आसात ती लाखांनी दवरलेल्या कारणान हो जो खेळ आसा जो बेश्टे सारे बर्थडे सारके पार्ट्यांनी जो बीन खेळ हो जातालो तो खेळ आतां एक खंय तरी गॅमलिंगाच्या दिशेन वळटा आनी हो खेळ प्रत्येक कडेन सावथ गोंयान लार्ज स्केलीचेर जाता. म्हणून खंय तरी आतां कलेक्टरान हेची दखल घेतलेली आसा. सावथ गोवा जो कलेक्टर आसा कलेक्टरान हेजेर हावजी खेळ हो जो आसा तो एक गॅमलिंग म्हणून तेणी घोशीत केल्लो आसा आनी ह्या हावजी खेळाचेर बंदी हाडची म्हणून कलेक्टरान काल ऑर्डर काडलेली आसा. जाल्यार आयची ही म्हत्वाची बातमी अशी आसा की हावजी खेळ आसा तो खेळ जो सावथ गोंयान खास करून साश्टी भागान जो खेळ चलतालो तो आज कलेक्टरान गॅमलिंग म्हणून ऑर्डर काडलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. कळंगूट पुलिसांनी सिकेरी वाठारांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चलपी IPL बॅटींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ आंध्र प्रदेशांतल्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान सुमार 95,000 रुपयांचें सामान जप्त केलां. पळयात. राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभारांच्या प्रकरणांनी वाड जायत चल्ल्या. तातल्या तातूंत सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सर्रासपणान बॅटींग लावप चालू आसा. परवरी उपरांत आता कळंगुटे पुलिसांनी सिकेरी वाठारांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ आंध्र प्रदेशांतल्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान 10 मोबायल फोन, 1 लॅपटॉप तशेंच हेर सामान धरून सुमार 95,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. दत्तला वर्मा आणि वेजंडला साईबाबू अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. कळंगूट पुलिसांनी ही कारवाय पोलीस निरीक्षक परेश नायकाच्या फुडारपणाखाला केली. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. कदंबान कंडक्टरांचो उणाव आसा. हो उणाव भरून काडपा खातीर बेगीनूच कंडक्टरांची भरती करतले अशें कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार सांगता. कदंबान 5 वर्सां पुराय जाल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक सेवेन कायम करतले अशेंय तुयेकार सांगता. कदंबात कंडक्टरांचो उणाव आसा. हो उणाव भरून काडपा खातीर बेगीनूच कंडक्टरांची भरती करतले अशें महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार सांगता. कदंबात 658 ड्रायव्हर भरपाची मंजुरी मेळ्ळ्या. सद्याक महामंडळा कडेन 639 बस आशिल्ल्याचे उल्हास तुयेकार सांगता. दिसवड्याचेर 224 ड्रायव्हर काम करतात. गेल्या वर्सा 223 ड्रायव्हरांक सेवेत कायम केल्यात जाल्यार 579 कंडक्टर भरपाची मंजुरी मेळ्ळ्या. सद्याक कदंबा कडेन 413 कंडक्टर आसात. गेल्या वर्सा 52 कंडक्टरांक सेवेत कायम केले तशेंच 35 कंडक्टरांक सेवेत बडटी दिल्ल्याचे तुयेकाराचे म्हणणे. कदंबान जवळ जवळ 658 आमचे ड्रायव्हर जे आमचे सँक्शन जाल्या ते आसा आमचे. तशेंच आमचे कंडक्टर जे आमचे सँक्शन स्ट्रेंथ आहा ते 579. आतां आमचे कडेन जश्यो बशी आसता त्या प्रमाणे आमी स्टाफ घेवचो पडटा आमकां. आतां सद्या आमचे कडेन करंट पोजिशन आहा ड्रायव्हर 639 आउट ऑफ 658. आणि आमी जे डेली वेजीस जे बदली ड्रायव्हर आहा ते आमचे कडेन 223 आहा. आणि आमी जशे जशे आमचे पोस्ट वेकंट जाता तशे तशे आमी तांकां प्रमोट करता, आमी तांकां फिक्स करता आमी. तशें कंडक्टराचे स्ट्रेंथ 579 आमचे कडेन सद्या आमचे कडेन 413 आमी आमचे रेगुलरायज आहा आमचे कडेन. आनी गेल्ल्या वर्सा आमी 52 सुमार कंडक्टरांक आमी
फिक्स केल्ले कडेन आसा जे डेली वेजीस आसलेले ते. तशेंच आमचे जे कंडक्टर आसता तांकां आमी प्रमोशन दिता. कंडक्टर टू TC अशें आमी गेल्ल्या वर्सा 35 कंडक्टरांक आमी TC केल्ले कडेन आहा. आनी आमचे कडेन सद्या टेम्पररी डेली वेजीस कंडक्टर 224 आहा. आतां हांकां फाटल्या दिसांनी आमचे ऑनरेबल CM आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेणी ते 5 वर्सां आमी जाल्या अशा टेम्पररी स्टाफांक सुद्दां आमी परमनंट स्टेटस दिवपाचो ठरिल्ले कडेन आसा. सो तांकां तो सगळें बेनिफीट मेळटलें, परमनंट स्टेटस तेंचो जो कितें आसा ते तांकां मेळटलें. दुसरें आमचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसता ते आमी गेल्या वर्सा भितर आमी 11 लोकांक आमी प्रमोशन दिल्ले कडेन आहा. जे आमचे क्लार्क आसलेले ते UDC जाल्ले कडेन आहा, ATI जाल्ले कडेन आहा. ATI आसलेले तांकां आमी TI केल्ले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे आमचे मेकॅनीक सेक्शना भितर आमचे हेल्पर आसता तांकां आमी मेकॅनीक प्रमोशन केल्ले कडेन आहा. 4 लोकांक केल्ले कडेन आहा गेल्ल्या वर्सा. तशें पळोवपाक गेल्यार गेल्या 3 वर्सां भितर हांव चेअरमॅन म्हणून जेन्ना हांवें कदंबाचे सांबाळपाक घेतले तेन्ना पासून हांवें पळयलें की खुबशे अशे आमचे प्रमोशन दिवपी उरलेले, खुबशे अशे आमचे कंडक्टरांक फिक्स करपाचे उरलेले, अशे खुबशे अशे हांवें सरकारा कडेन पाठपुरावा करून तांकां फिक्स केल्ले कडेन आसा. आनी तशेंच आमच्या कंडक्टर आनी ड्रायव्हर जावं आमचे जे स्टाफ आसा तेंचे एक डिमांड आसा की तांकां ते एरियर्स आहा तेंचे ते मेळपा खातीर. त्या खातीर ती एरियर्सा खातीर फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा जावन चीफ सेक्रेटरी बी ते मिटिंगी आसलेलो आनी जे कितें आसा ते तेंचे लिडर्स आमचे कदंबाचे तेंचे एसोसिएशनाचे आनी तेंच्या बरोबर मिटींग जावन ते सरकारान थारायल्ले कडेन आसा. सो खूब बरें दिसता की आमच्या ड्रायव्हर जे कंडक्टर आमचे खूब मेहनत करता आमच्या लोकांक सेवा दिवपा खातीर. आनी आमचें कर्तव्य आहा की तांकां टायमार प्रमोशन दिवप आनी टायमार तांकां ज्यो कितें तांकां सवलती आहा त्यो मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करता. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शारिरीक अपंगत्व आणि गरीब परिस्थिती आसून लेगीत आंबावली केपेच्या वालांको फर्नांडिसान पॅरा सायकलिंग खेळांत गोंया खातीर रुपया पदक जिखले. खेळा बरोबर ताचे पदवी शिक्षणूय सुरू आसा. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करपाची इत्सा वालांकोचें सपन आसा. पळयात खासा रिपोर्ट. घरची परिस्थिती गरीब, हातपाय मारून कितें करतलो जाल्यार शारिरीक अपंगत्व. पूण आंबावली केपेच्या वालांको फर्नांडीस ह्या तरणाट्यान हार मानली ना. भुरगेपणा सावन वायट परिस्थितीचेर मात करीत ताणें गोंया खातीर रुपया पदक जिखलें. आतां आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करप हें वालांकोचें सपन आसा. हालींच राष्ट्रीय पावंड्यार जाल्ल्या पॅरा सायकलिंग सर्तींत ताणें रुपया पदक जिखलें. घरची परिस्थिती सामकी गरीब. वालांकोचो आवय बापूय तिसवाड्याचेर काम करून घर चलयतात. हे वायट परिस्थितीत दीस काडूनय गोंय आनी देशा खातीर कितें तरी करपाचें सपन बाळगून आशिल्ल्या वालांकोन परिस्थिती सामकार हात तेकयले ना. खेळाची आवड आशिल्लो वालांको सध्या पदवी शिक्षण घेता. पॅरा सायकलिंग चॅम्पियनशिपाक पार्टिसिपेट केल्या आनी म्हाका अशें करून बरें दिसलें. तेंगे अशें करून रेस आसलेल्यो, वेगवेगळे कॅटेगरी आसलेले. अशें करून ओद्यांक हात नासलोले, ओद्यांक पांय नासलोले आनी तेंगे अशें करून डिफरंट कॅटेगरी आसलेले. आनी मुगे C5 आसलेलो कॅटेगरी. आनी आमकां 3 रावंड आसलो, ओद्यान 2 रावंड आसलोले, 1 रावंड आसलो बेज ऑन द डिजेबिलिटी. आनी आमगे हितून जायते जाण आसलोले तितून. आनी गोंयचो हांव एकलो आसलोलो आनी वेगवेगळे देशांत अशें करून देशांत स्टेटींतले. आनी आमगे गोंयचे हितूंतलो हांव एकलो रिप्रेजेंट केल्लो आनी फर्स्ट टायम रिप्रेजेंट करून म्हाका 2nd प्लेस मेळ्ळा. हांव आतां ग्रॅज्युएशन करता, हें म्हगे लास्ट वरो. पयलीं सावन ल्हानपणी सावन हांव सायकल चलयतालो. आनी जेन्ना हांव म्हगे पयलीं कॉलेज फर्स्ट इयर हांव JCQ कॉलेजींत वतालो तेन्ना हांव ते काबार करून म्हगे एडमिशन रोजरी कॉलेजींत करपाक वयतालो. तेन्ना हांव एडमिशना हें करून येतालो सायकल घेवन म्हगे MTB घेवन. जेन्ना म्हाका एकलो साश्टी रायडर्सांतलो दामयाव तो म्हाका मेळ्ळो आनी विचारपाक लागलो, अरे तूं बरो सायकल चलयता, बरी फास्ट चलयता, तूं आमगे क्लबान जॉयन जातलो. आनी म्हाका पयलीं सावन आशा आसलेली अशें करून क्लबान जॉयन. ते आमगे सायडीन रोडान वयताले ते बँड जालो सायकल आनी तें नांव सुद्दां खबर आसना म्हाका पयलीं. आनी म्हाका दिसतालें हांव तितून जॉयन जातलो केन्ना चान्स पळया सोडपाना म्हूण. आनी तेणें आमगे सर दामयावान रोड्रिगेसान म्हाका विचारलें आपणाक क्लबान जॉयन. आनी म्हाका बरें दिसलें चान्स मेळटो कित्याक सोडपाचो. ती रायडर्स क्लबा भितर काडो आनी तेंगे मेन सर
समीर सर नटकरने तेणें म्हाका जाय तो आदार दिलो. पयशां वाटेन सायकल दिली तेणें म्हाका, जाय आमगे टी शर्ट उत्ताय ती प्रोवायड केली, जर्सी प्रोवायड केल्यो आनी जाय तो आदार दिलो. आनी म्हाका वेगवेगळे इश कोन रेस जाताय न्हू त्यो सांगपा लागलो, अमके वालांको थिंग रेस घे, तुका फुडार वचपा चान्स पडटलो. आनी तशी कोन्न सांगून एक दीस म्हाका ग्रुपान मेसेज घाली, वालांको नॅशनल जावपा आहा पॅरा ऑलिंपीक, तेतूंत पार्ट घे, आपूण तुका फूल सपोर्ट करतलो, तूं पयशां वाटेन बी नाका, सायकली वाटेन बी नाका, सगलो आपणा आनी आमगे साश्टी फॅमिलींतून तुका सगलो सपोर्ट आसता म्हूण. आनी तेच कारणाक लागून हांव आज फुडें पावलां आनी ही मेडल जिखलां. चान्स पडलो जाल्यार हांव तो चान्स केन्ना सोडपा ना. आमगे फूल एफर्ट घातलो आनी आमगे इंडियांत इंटरनॅशनल रेस जाताय तांकां एशियन पॅरा ऑलिंपीक तेतून सुद्दां पार्ट घेवपा इच्छा आसा म्हाका. आमकां सपोर्ट करूं जायना जालो मागीर तेम केला आदार. हांव दिश्टिल्लें काम करता, कोणें आपयल्या वयता कामां. आनी तुगेलो घोव बी कितें करता? तो दिश्टी कामां वयता. एक दीस गेल्यार गेलो, नाजाल्यार रावलो. तेम सपोर्ट दिलो ताका. आमकां जायना म्हणून ताका वचनाक म्हणटालें. मग तो आपूण आपल्याचे मतीन तो गेलो. हांव सदां सांगता ताका, बाबा आमकां पयशे ना, आमी कितें करून वयतलीं म्हण चिंत्तालें. मागीर तेगेले मतीन जालें तो आपूण फुडें वचपा आपूण वयता म्हणून. मागीर आमकां आदार दिवपा जावपा ना रे बाबा तुका शिकोवपाक, आज शिकयलें तें परत आनी फुडलें कितें करता तुगे चिंत आनी कर म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. फाटले कांय दीस जाले गोंयांत आडवेळो पावस हाजेरी लायता. मंगळारा राती आडवेळो पावस आनी वादळ आयिल्ल्यान कुळे पंचायतीच्या नववाडा वाठारांत प्रशांत देविदास हांच्या घराचेर माड पडून बरेंच लुकसाण जालें. तशेंच बागायतीचें लुकसाण जालें. हाका लागून कुळे शेगांव पंचायत तशेंच संबंदीत खात्यान आमकां आर्थीक मजत करची अशी मागणी गर्दनी प्रशांत देविदास हांणी केल्या. हांव प्रशांत देविदास नववाडा कुळ्या पंचायतीसून उलयतां. काल रातचे 12:30 सुमार हांगा व्हडलें वारें वादळ जालें तेन्ना म्हाजे 2 माड आनी 15 सुमार माडी सामकी मेली. तेन्ना म्हाका 20,000 सुमार लुकसाण जालां. तशेंच म्हाज्या घराचेर थोडें मातशें लुकसाण जालां. तेन्ना हांव पंचायती कडसून मागता कितें म्हाका तरी लुकसाण भरपाई मेळची. थँक्यू. तर आमी कुळे पंचायत क्षेत्रांतल्या नववाड्यार हांगा आसा, ज्या जाग्यार प्रशांत देविदास आसा त्यांची घराचेर राती 12:30 सुमार माड पडलो. जी अवकाळी पावस येता आनी जो वारो आयल्या कारणान हे माड आमच्या घरार पडलो अशें तिणें सांगलें आसा. माडाक लागून तेंची सुपारी आनी बाकीचे अन्य मोठ्या प्रमाणान लुकसाण जाल्लें आसा. जवळ तिणी पंचायती कडेन मागणी केल्या की 30,000 आमकां लुकसाण जालां तेन्ना पंचायतीन आमकां आर्थीक मदती साठी सहकार्य करचें अशें तिणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर नववाड्या वेल्यान एकनाथ खेडेकर. बुधवारा सकाळी कराळी केप्यां बुलेट आनी एक्टिवा मदीं अपघात जालो. दोगांयच्या गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दोगूय दुचाकी चलोवपी जखमी जाल्ल्यान तांकां केपेंच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर भरती केल्यात. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही पळयता आमी आसा काराळी ज्या जाग्यार आज सकाळी दोनी 2 व्हिलर तेंचे भितर अपघात जाल्लो आसा आनी दोगांयनी जे 2 व्हिलर आसा ते सध्या इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तांकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर घेतल्या. कारण म्हळ्यार अपघाताची जो एक्टिवा घेवन वयतालो केपी सायडीन तेणे अकस्मात हे सायडी परत मडगांव वचपा सायडीन टर्न मारल्यार तो मडगांवच्यान जी बुलेट घेवन येतालो हिमालयाची अधिक बायक आसा तेणे तेका धक्को दिल्ल्यान हो अपघात जाल्लो आसा. दोगांयनी जो एक्टिवा घेवन आसा ताका चड इंजरी लागलेली आसा आनी जो बुलेटीर आसा ताका मायनर इंजरी लागलेली. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. पक्षाची देहधोरणां सामान्य जनते मेरेन पावप गरजेचें आसा. हें काम करपाची जबाबदारी दर एका कार्यकर्त्याची आसा. देखून कार्यकर्त्यान स्वताक कार्यकर्तो न मानता फुडारी मारून पक्षाचें कार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. मडगांवांत जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. या 10 वर्षाच्या कार्यकाळात जसे युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती, गरीब कल्याण या सगळ्यासाठी केला, पण ते आम्ही समजून घेतले आणि आम्ही जर लोकांमध्ये उलयले तर खूप व्हडलो इम्पॅक्ट लोकांचेर जावपाक शकता. कारण लोकांक शॉर्ट मेमरी
लागीता चड उलयता आनी चड उलयल्या कारणान ताका बरें दिसता त्यात आमी सगळ्या कडेन उलोवप हें चड गरजेचें आसा आनी आमी सगळ्या कडेन उलयले त्या लोकां पर्यंत पावतले म्हणून माझी तुका रिक्वेस्ट आसा मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात डबलजीच्या सरकारच्या कार्यकाळात माननीय मोदीजी केल्ली अचिव्हमेंट लोकांपर्यंत पावयात आमी पुस्तकाय त्यांच्या पर्यंत पावयतले आणि माननीय मोदीजी विकसित भारत 2047 कित्याक तर देशात 100 वर्सां पुराय जाता तो देश स्वतंत्र जावन 100 वर्सां जेन्ना पुराय जाता तेन्ना हो देश पूर्ण विकसीत जावचो आमच्या देशात कोणूच गरीब उरचो न्ही आमच्या देशात कोणूच दारिद्र्य रेषेखाली उरचो न्ही आमच्या देशात कोणाच्या घरात टॉयलेट मात्र उरचे न्ही आमच्या देशात कोणाच्या घरात लायट मात्र उरचे न्ही आनी आमच्या देशातल्या एकट्याय भुरग्याक शिक्षण मेळनासतना उरचे न्ही हे मोदीजीचें स्वप्न आसा आनी तें स्वप्न पुराय करपा खातीर आमी सगळ्यांनी एका ताकद दिवपाची गरज आसा आनी म्हणून तर आमी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं आमी पुराय करता आनी तें पुराय करपा खातीर सगळ्यांची ताकद तुमच्या सगळ्यांची साथ ही माननीय मोदीजींकूय जायी आनी म्हाकाय जायी आनी हे बेश्टें जावचें ना. अनधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर नवो अध्यादेश हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा जाल्यार बेकायदेशीर बांदकामां कशेंच खपोवन घेवचे नात तांचेर कारवाय जातलीच म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. अनधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर नवो अध्यादेश हाडटले तशेंच बेकायदेशीर बांदकामांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परतून एक फावट दिली. तशेंच रस्त्या कुशीक कब्जो करून बांदिल्लीं बांदकामां तांणी स्वता जावन काडची ना जाल्यार आमी ती काडटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. बेकायदेशीर बांदकामांचे बाबतींत उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचे फाटभुंयेर मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संबंदीत मंत्र्यां वांगडा बसका घेतली. हे बसकेक पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुखेल सचिव आनी हेर म्हत्वाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. टोटली परत एकदा सगळ्या मिनिस्टरां वांगडा बरोबर मिटींग आशिल्ली जेणे करून गोंयांतलो पुरो जो हायकोर्टाचो जो इश्यू तो हेच्या खातीर जाला तो सांगता आसतना एक 2-3 गजाली सांगतना हेन्स फोर्थ कोणाकूच इलिगल कितेंच करपाक मेळपाचें ना तेच्या खातीर विथ द कलेक्टर बीन एक्ट तांच्यानी आपले नंबर आनी एक्टिवेट केला जेणे करून हायकोर्टाच्या अशें परत जावचें ना. आनी दुसरी गजाल जी आसा पळय जे गव्हर्मेंट इरेग्युलर आसतलें रेग्युलर करपाच्या विचार दीत आसा ताच्या खातीर मागीर ते कम्युनल आसतले किंवा आपल्या ओन प्रॉपर्टीज आसतले अशे वेरियस इश्यूज आसा ओके ते करपा खातीर आमी नवीन ऑर्डिनन्स किंवा बील हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. पण ताज्या पयलीं आमी हायकोर्टाक कितें कम्प्लाय करपाक जाय पळय ते हायकोर्टाक कम्प्लाय करतले त्या हायकोर्टाक आमी सामकें जें इलिगल आसा ताजेर एक्शन आमी घेवपाक सरकार तयार आसा सो दॅट तेजेर एक्शन कितें आसा ती जातली. पण इरेग्युलर आसा पळय ते रेग्युलर करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न. आणि रोड सायड एनक्रोचमेंट एक्वायर्ड रोडान आसा पळय जो एनक्रोचमेंट करपाक मेळच्यो ना आनी एक्वायर्ड रोडाच्या प्रॉपर्टीज जर आसत जाल्यार लोकांनी ते स्वताहून काडचे म्हजें म्हणणें. ऑफिसरांक municipalities and panchayats have got to basically submit their report to the Honorable High Court of all the structures, illegal structures, whatever they call. Because Honorable High Court has just said to submit the report. कितली घरां आसा And कितें action घे म्हणजे तसलें कांय येना. So first of all, only after the report, then they will come to know. So demolition direct करू शकना पंचायत municipality. They are not going to demolish anything. It is first of all, they are only supposed to submit the report to the Honorable High Court. Then what action needs to be taken or what action the court deem fit, that will be done. And what court basically has said, court has basically said, and act as per the law. Whatever you have, legislator have already enacted a law. So as per the law, whatever action needs to be taken, you please take the action. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो दाडी सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. हालींसराक अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्या जायत्या आस्थापनांचेर दाडी घाल्यो. गोंयकारांच्या भलायकेची सुरक्षा हें पयलें प्राधान्य. तेन्ना ह्यान फुडें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवायो सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. FDA रेट्स जातल्यो. FDA आमी स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा की सगळे नियम बी पाळपाक जाय सगळ्या लोकांनी. आर्टिफिशियल कलर इन व्यू ऑफ द rising illnesses and we have to be very careful. So FDA director has been very clearly given independently. I am not even asking for anything to see that rates are done. Wherever we receive complaints, they have to be addressed immediately. Safety of the citizens of the state of Goa is utmost priority for us. FDA has been given a free hand
to deal with all this and submit a report to the government. Whatever report is given to me, that I will then submit it to the Chief Minister accordingly, based on exactly where, what is happening, all these things. We have to be aggressive. Media only brings it to our notice. And तुमच्याच मिडिया कडल्यान आमकां खुबश्यो गोष्टी कळपाक येता. त्यो गोष्टीचेर आमी इमिजिएटली एक्शन घेता. एक्शन हे चालूच उरतले 365 डेज. फार्मासिस्ट खंय ना, खंयच्याय शॉपान जर फार्मासिस्ट ना, ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड केन्ना केन्ना खेडे गांवांत बी डिफिकल्ट जाता. तेच ओके, आमी पळोवपाक शकता. कांय गोष्टी ओवरलूक, कांय गोष्टी टू सम एक्सटेंट. मेडिसिन्स जेन्ना दिता मनशाक खबर आसूंक जाय न्हय खंयचे मेडिसीन रेकमेंड आनी हे सगळे दिल्ले आसा, प्रिस्क्रिप्शन वाचपाक कळपाक जाय. म्हणून हे सगळ्या गोष्टी रायट फ्रॉम वन एंगल 360 एंगल अँड पावर्स ऑफ FDA, आय हॅव टोल्ड देम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अँड टू बी विजिलंट. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन